बी लोकल बाय लोकल या संकल्पनेखाला आयोजित केले या चौथीच्या बाजाराक पुराय गोंयभर बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो। 3 दीस चलपी या बाजारात बायलांच्या गटांनी मेळून 100 स्टॉलां मांडल्यात। या चौथीच्या बाजारात रेडीमेड कपडे, नेवऱ्यो, वेगवेगळे खाद्यपदार्थ, माटोळीचे सामान तसेच चौथीक लागपी चडश्यो वस्तू विकपाक उपलब्ध आसा। बायलांनी स्वयंपूर्ण जावचे असो उलो आमदार दोतोर शेट्टी आणि आमदार देवया राणी हांणी मारलो। पण माझी सिन्सियर लोकांना विश्वास आसा, खास करून हांव पयलीं सांगता, म्हज्या घरान जितके नेवरे हांव पळोवन केल्ले घरी आज हांव प्रोग्राम करता, फाल्यां हांव 2 वरांनी खरेदी करता, हांव सगळे हालचेलच खरेदी करता। सो त्या आमदार येयल्यानंतर सगळ्या लोकांक मयेकार लोकांक तालिकाचो प्रोग्राम आसा की सगळ्यांनी ह्या बायलांची उर्बा वाडोवपाक हांकां सपोर्ट करच्या खातीर हांगा येवपाचें, चौथीच्या बाजारांत भोंवपाचें आनी तुमचे जे घरांत तुमकां जे जाय स्वीट्स जाय बारीक बारीक प्रोडक्ट मुद्दाम तुमकां घेवपाचें। रियली फर्स्ट ऑफ ऑल आमचे आभार आसात आमच्या रेवेन्यूचे, पण सीएमाचेर ह्यो आयडिया दिल्यो आनी ई बाजारान चवथीचो केला तांकां घरा बसूनच जर खरेदी करूंक जाय जाल्यार माटोळीचें सामान जाय जाल्यार ई वेगळे वचून चवथीचे सामान तुवें घरा कडेन हाडून पावोवंक जाता। हांगा येवन तुमकां डिफरंट टायप ऑफ वरायटी पळोवंक जाता। So I am really thankful to the MLA and Chief Minister for this new type of idea. आम्ही फक्त मात्र टेको लायला, but I am very happy to be a part of this event and I am very thankful to all of you for following me. Thank you. भागाची महिला जावनी की युवा जावनी जे कितें वेगळे वेगळे पदार्थ करतात ते सगळे जगभर प्रसिद्ध जावपाक जाय, राज्यभर प्रसिद्ध जावपाक जाय, हिंदुस्थानान प्रसिद्ध जावपाक जाय। प्रत्येक फावटी मन की बात उलयता तेन्ना ते उलयतात की आमची जी महिला जे कितें बनयतात ते कितें लोकली बनयतात ते तुमी सेल करपाक जाय म्हणून ते हेल्प करता। आनी आमी पळयता की वेगळे वेगळे राज्यांतली महिला जे कितें ते बिझनेस स्वताचो करता आज एक्सपोर्ट करपाक पावली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।